तुमकां याद आसतले ते अनाउन्समेंट केल्ले तेन्ना हांवें सांगलो तेन्ना कसलो अर्थ ना कॉंग्रॅच्युलेट करपा आनी सरकाराक सेलिब्रेट करपा अंटील द नोटिफिकेशन कम्स. आनी आयज तो नोटिफिकेशन आयलो आनी हांवें कितें म्हणलो तेन्ना की आमी पळोवपा पडटले तेगे पावर्स एंड ज्युरिस्डिक्शन म्हणून. आनी तेन्ना पासून हांवें सांगलें की म्हाका भंय आसा की वेन द मादे प्रवाह इज सेट अप it will control everything of the Made water basin. Everything in Made river will be controlled. हांवें सांगलेले पयले एक सायडीन आमचे मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आसा, थिंगा आमचे सीज कंट्रोल करतात आनी कोस्टल लायन कंट्रोल करतात. हे सायडीन तुमकां खबर आसा आमचे मादे वयरसून सकला पासून आमचे मांदोवी रिवर म्हणटा थिंगा हे सामके हिंगा सील टच जाता थिंगा आमचे दर्या आहात थिंगा टच जाते मादे ऑथॉरिटीचा ज्युरिडिक्शन आसतले. हांव एक प्रोविजन वाचता तुमकां आनी ते आयले हांवें सांगले ते प्रमाणे सेम पॉयंट आयला हिंगा. Powers and functions of authority, paragraph 12. The authority shall exercise such powers and perform such functions to do any or all things necessary, sufficient and expedient for securing compliance and implementation of the ward of the Made Water Disputes Tribunal, subject to the result of pending procedures on the Honorable Supreme Court with respect to, at A important, A, storage, म्हणून आमचे डॅम आसा ते उदकाचे तेय चेक करतले, अपोर्शनमेंट आता कोणाक कितले उदक दिवपाचे, रेग्युलेशन कितल्या सोडपाचे कितले कंट्रोल करपाचे, and control of the waters of Made River. Control of the waters of Made River म्हणल्यार खंयसून स्टार्ट जाता थिंगसून काबार जाता थिंगा हे कंट्रोल करतले. मागीर रेग्युलेटिंग रिलीज ते सोड. एनी अदर मॅटर इन्सिडेंट टू कॅरिंग आउट एंड इम्प्लिमेंटेशन ऑर्डर डायरेक्शन. सो हांव कितें म्हणटा आतां कंट्रोल ऑफ द वॉटर्स ऑफ Made River म्हणल्यार आमचे सगळे आहात ते वयरसून सकला येता तितले होल गोवा विल बी अफेक्टेड. So this is one of the things which I had already warned. I सांगलेले येतले म्हणून. आनीक एक पळयात तुमी एक प्रोविजन आसा para 17. The decisions of the authority on all matters including but not limited to matters covered under para 12 for the purpose of implementing the ward of the tribunal shall be subject to result of pending proceedings and shall be binding on all party states. आता आमचे अपील सुप्रीम कोर्ट आसा, कर्नाटकाचे अपील पासून आहा, महाराष्ट्राचे अपील सगळ्यांचे अपील सुप्रीम कोर्ट आहा. सो इट इज सब्जेक्ट टू दॅट डिसिजन. ते आसून सब्जेक्ट टू फायनल डिसिजन दॅट मीन्स दिस ऑथॉरिटी विल एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर वॉट इज टू बी डन. सो दिस इज द अप्रिहेन्शन विच हांवें सांगलो तेन्ना ते भंय आसा ते हें जातलें म्हूण आतां खरें जातलें. म्हजें फुडलें भंय कितें आमचे लोकांक पासून उजार करूंक जाय जाल्यार उदकाचें फिशींग करूंक जाय जाल्यार तुम पळय मागीर आतां कंट्रोल म्हणटात. कंट्रोल कितको जातले उदक रिलीज जाता उदक यूज करतात उदक यूज करनात ते सगळे कंट्रोल तेजे हाती आसतले. सो दीस इज वन थिंग वीच आय फील दॅट दीस वील बी सम एरिया ऑफ कन्सर्न. सेटअप जाता म्हणून अजून टायम आसा. हांवें सांगलोलें सेटअप करपाक इतलें सोंपें न्ही. आय हॅड ऑल्सो सेड एट दॅट टायम कोण ऑफिसर कितले मेंबर आनी कितले टेक्निकल एक्सपर्ट सगळे मागीर रिक्रुटमेंट ऑफ स्टाफ ते अजून टायम आसा येतलो म्हणून. बट केन्ना एक्चुअली फंक्शनल जातले म्हणून हांव नेणा. थिंग सांगलां ते हेडक्वॉर्टर्स वील बी पेंजीम म्हणून. आनी दे कॅन ऑल्सो टेक डिसिजन्स बाय सर्क्युलेशन म्हणून आमचे कॅबिनेट पासून बाय सर्क्युलेशन करतात. सो विदाउट मीटिंग यू कॅन सर्क्युलेट द नोट एंड इट कॅन बी अप्रूव्ड. बट इफ एनी वन मेंबर वॉन्ट्स and refuses to have circulation, then the meeting has to be held. So this is the way that this and 5 koti initially Kendra Sarkar gata and every state has to contribute that money and each state has to proportionally contribute the money for its budgetary provisions and its expenditures. So in the basin utla त्यांनी किती काम करतात. So in the basin म्हणजे किती आहे तुमचं बेसीन खंयचे लागता. बेसीन फकत ते एक वालपयचे न्ही सातारेचे ते बेसीन न्ही. बेसीन म्हणल्यार सगळे लागता. स्टार्ट जाता थिंगसून काबार जाता ते बेसीन. आतां चोय तूं जाणा एकलो झगडलो दुसरो झगडलो. इफ इट्स नॉट MPA इट इज Made ऑथॉरिटी which will fight for it. So anyway, I can't make a statement where the buck stops.